वेलेन्सियो, खरेंच आयज म्हजे बरोबर एक माणकुलो कलाकार आसा जाणें पालकाचेर पावों दवरून एक वेगळी नामना मेळोवन घेतल्या आनीक म्हाकाय जायते फावटी दिसतालें वेलेन्सियो आफोन्सो जेन्ना तियात्रांनी कांतारां म्हणटालो तेन्ना आरे आजून तुका मोतूच येवंक ना तरी आसतना तूं पॉलिटिशनाचेर कांतारां म्हणटा ही कितले पासून फीट आसतलीं. पूण जसो काळ बदलता थोडें तशें बदलप जायत वेता आनीक आमच्या तियात्रांनी ही बदलपां दिसा दिसपटी घडटात. पयले सुवातेर वेलेन्सियो आयच्या माणकामती कार्यावळींत तुका माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तर आमचे ऑडियन्स रावतात आयकोंक तुज्या तोंडांतल्यान तूं पयलोच पालकाचेर कसो भितर सरलो. सांगचें म्हटल्यार हांव पयलोच इस्कॉलान जेन्ना हांव फोर्थ स्टँडर्डाक आसलो तेन्ना सावन म्हाका एक्टींग करपाची कांतरां म्हणपाची जायती उमेद आसली. एक्टींग करपाची उमेद नासली पूण कांतरां म्हणपाची उमेद आसली. मागीर फोर्थ स्टँडर्डान एक टिचर मिस मारिकीन म्हणून ताणें म्हाका एक इस्कॉलान बारीकसो प्रोग्राम आसलो ताणें म्हाका चान्स दिलो बाबा एक कांतार म्हणून. सो तेन्ना कांतार म्हटलें आनी सिंगींग कॉम्पिटिशनाक म्हाका सेकेंड प्लेस मेवली आनी तेन्ना सावन म्हाका एक उमेद अशी जाली हांव प्रोफेशनल स्टेजीर वयतलो म्हणून. हय, वेलेन्सियो आफोन्सो पूण आयज ताका वेलेन्सियो दे कारांजाली ह्या नांवान सगळ्यात वळखतात. तियात्राचो वावर जसो जसो ते मुखार व्हरत रावले तशें तशें ताणें थोडे भोव प्रयोग केले. म्हणजे आपल्यो स्वताचीं कांतारां कंपोज करून सीडीच्या रुपान व्हीसीडीच्या रुपान जावं ऑडियो सीडीच्या रुपान ती लोकां मुखार हाडली. तर तियात्रान तुजी सुरवात कशी जाली. तियात्रान आमच्या थंयसर रोमाल्दो एस्त्रोसियो तालिगांव जो आतां लंडन आसता ताणें म्हाका चान्स दिलो एका तियात्रान बारीक तियात्रान कांतार म्हणपाक आनी तेज्या वरवीं एंटनी दे आंबाजी मागीर मिनी मारियो एल्वीस कार्मीन सॅम्युएल कार्वालो अशे जायत्या बऱ्या डायरेक्टराक नाचलो आनी ताच्या उद्देशी लोकांनी तुका वाखाणलो. तर खंयचो एक इन्सिडंट तुका उगडास आसतलो की ज्या उद्देशी तुका तुजी उर्बा अदीक वाडली, तुका जायत्यो लोकांच्यो ताळयो पडल्यो, लोकांनी तुका वाखाणलो, जायत्या जाणांनी येवन तुका सांगलें वेलेन्सियो खरेंच बरें कांतार म्हटलां, उगडास आसा. जेन्ना मिनी मारियोच्या तियात्रान हांव कांतार म्हणटालो तियात्रिसांचेर कांतार म्हणटालो मिनी मारियोचे डिसंट कांतार आनी तें कांतार आमचे कमीच कमी 38 शो जालेले मिनी मारियोच्या तियात्रान फाल्यां रावं नाका. त्या तियात्रान एवरी शोआक लोक म्हाका रिपीट आपयताले. त्या कारणाक लागून म्हजी उमेद आनीक वाडली आनी म्हाकाय दिसलें हे भाशेन कांतरां म्हणून रिपीट तर ये जाल्यार लोक खरें मानून घेता म्हणून. हय, भोव थोडे डायरेक्टर आसात जे माणकुल्या भुरग्यांक आपलो हात दितात आनी वयर काडटात. तांतलो एकलो मिनी मारियो म्हणटोच तें कांतार तुका आजूय उगडास आसतलो आमच्या ऑडियन्सांक म्हणचो ना. काय बरो कोंकणी पालक सांबाळलो आदल्या तियात्रिस्तांनी आतां एक एकलो पयात वयर सोरोंक काडटा एक मांडणी. काम जालें आनी वयस मेलो आदल्या लोकाची मुण्णी सोत करून पयात दाखयल्या आतांच्या तियात्रिस्तांनी. कोणाशी मातशी चूक घडत तर तुमी एकामेकाक तासता, एकामेकाची वायट कर्तबां वयर काडून ताका सुण्या पोरी घासता. पूण तूं चूक करता तेन्ना दोळे धापून सांग ओगीच कित्याक बसता. जाणा जावं लोक पळयना पूण देव तुका पळयता. खरेंच ह्या कांताराक म्हाकाय उगडास आसा. हो तियात्र हांवें पळयल्लो आनीक हें कांतार म्हटल्या उपरांत तुजो जो एक्सायटमेंट, तुज्या आंगांतली उमेद, तुजो जो पावर, लोक तुका रिस्पॉन्ड केल्या उपरांत आनीक तूं तितल्याच नेटान आनी उर्बेन हें कांतार म्हणटालो. खरेंच तूं जायतो खुशाल आसलो त्या वेळार. पूण त्या उपरांतचो तुजो तियात्र जावं त्या उपरांतचें तुजें कांतार खंयचें हीट गेलें जावं लोकांक चड आवडलें. त्या उपरांत मागीर बेतीन तियात्रान कांतार म्हटलें हांवें बेतीन डॉल्फी रॉड्रिगीस ताच्या तियात्रान आनी ताणें तोय न्यू डायरेक्टर तेन्ना. सो तेणें आख्खे न्यू कामराक घेवन तियात्र केलोलो. सो त्या तियात्रान म्हाका आनीक लिफ्ट मेवली आनी मिनी मारियोच्या तियात्रान सावन म्हाका सारकी लिफ्ट मेवली. खरेंच. तर बेतीन तियात्रांतल्या कांताराचोय तुका उगडास आसतलो. उगडास ना कारण ताचे चड शो जावंक ना, थोडेच शो जाले. हय, पूण जेन्ना इस्कॉलान तूं शिकतालो, इस्कॉलान तुका जायतीं इनामांय फावो जालीं, सिंगींग कॉम्पिटिशनाक तूं आसा म्हटल्यार सगळे फाटीं रावताले. तर तो जो काळ आनी तो जो वेळ आसा
तो उगडास केल्या उपरांत इस्कॉलांतलो एक बरोसो इन्सिडंट सांगचो ना. इस्कॉलांतलो इन्सिडंट म्हणल्यार खंय खंय कॉम्पिटिशनां जातालीं वो कितेंय जातालें टिचरी म्हाका पयल्यो धाडटाली बाबा तूं वच तेंकां शिकय. ओके सो म्हाकाय तितली आयडिया नासली बट हांव मोकळें जाता ते भाशेन हांव तेंकां शिकयतालो. आनी आमकां जायते कोडे आतां हांव ऑक्झिलियम स्कॉलान शिकला जायते कोडे आमकां जायते कोडे इनामां मेळ्ळीं. वेलेन्सियो पॉलिटिकल पावल तुवें पयलेंच केन्ना मारलें आमच्या ऑडियन्सांक सांगचो ना. जेन्ना हांव 18 जालो तेन्ना हांवें पॉलिटिकल कांतार म्हणपाक स्टार्ट केलें. पूण तूं 18 सो दिसो नासलो. तेन्ना धाकलो दिसतालो पळोवपाक बट जेन्ना हांव 18 जालो तेन्ना हांवें पॉलिटिकल कांतार म्हणपाक स्टार्ट केलें. आनी ताच्या पयलीं हांव कांतारां म्हणटालो तासूनू म्हणटालो बट मिनिस्टरांक तासनालो लायक तियात्रिसांक तासतालो वो चेडवांक तासतालो पूण तासूनू कांतार म्हणटालो. तुका बरीच खरज आसा सगल्यांक तासपाची. हय वेलेन्सियो पयलींच जें कांतार तुवें म्हणलें जावं मिनी मारियोच्या तियात्रांनी तूं कांतार म्हणटालो हें कांताराचें कंपोजिशन कांतारां बरोवप कोण कोत्तालो. पयलो म्हाका रोमाल्दो एस्ट्रोसियोन जायतो हेल्प केला आनी हांव चिंतालो एक कांतार बरोवपाक हांव स्टडी करतालो कशे भाशेन ते कांतार बरयता कशे भाशेन रायमींग जाता बट जेन्ना हांवें मिनी मारियोच्या तियात्राक कांतार बरयलें पळय तें आतां म्हणून दाखयलां पळय तें कांतार बरयलें त्या कांताराक म्हजे लागीं रायमींग जावंक ना सारकी. मागीर रोमाल्दो एस्ट्रोसियोन म्हाका तें रायमींग बसोवन दिलें आनी तें रायमींग पळोवन मागीर हांव शिकलो कशे भाशेन रायमींग बरोवपाक जाय आनी कशे भाशेन कितली वस्त कितली कोरस आसता आनी कशे भाशेन डबल रायमींग आसता तें म्हाका ताचे वरवीं कळलें मागीर. म्हणटच रोमाल्डोचो तुका जायतोच उगडास येता कारण खंयचेय कांतार बरयता आसतना कोणा लागच्यान शिकलो. जायते फावटी आमचे जायते तियात्रीस्ट भाव हें सांगनात लिपोवन दवरतात पूण उक्तेपणी आयज तो लंडन रावन हो प्रोग्राम ही आमची कार्यावळ पळयता आसतलो तोवूय खुशाल जातलो हातूंत इल्लोय दुबाव ना. तर पॉलिटिकल कांतार तुजें पयलें खंयचें. पॉलिटिकल कांतार पयलें खंयचें तें म्हाका आतां उगडास ना. म्हणल्यार आतां बरीं वर्सां जालीं म्हाका सद्याक तियात्र नाचोंक लागल्यार 5 वर्सां जालीं. हय पूण खंयच्या तियात्रान तूं पयलें पॉलिटिकल कांतार म्हटलो. हांवें पॉलिटिकल कांतार एल्वीस कार्मिनाच्या तियात्रान म्हटलां खोटे पयशे. खोटे पयशे. आनीक त्या कांताराचो रिस्पॉन्स जावं त्या कांताराक लोकान तुका कितलो मानून घेतला तुका कितें दिसता तें कांतार. पयलें लायक पयलें लोकांनी मानून घेवंक ना. पयलें आतां कितें जाता आतां लोकांक उमके मनीस जाय जरी तो त्या मनशाक पळयता तेन्नाच लोक तियात्राक येता. नव्या भुरग्यांक वयर सरपाक लोक चान्सूच दिना आतां सांगचें म्हणल्यार. सो तेन्ना मातशें आगोड जालें म्हणल्यार उपरांत लोकांनी स्लो करून म्हाका मानून घेतलो. एक खंयचेय कांतार आमच्या ऑडियन्साक दिवचो ना खंयचेय कांतार. आतां हें कांतार हांव मिनी मारियोच्या तियात्रान म्हणटा अशें करून तियात्राक सेन्सर लायता सांगून आमचे मिनिस्टर तोकले तांचे लागीं सेन्सर लावंक जावंक ना देखून ते तोंड दापून बसले. फाटी एकल्याचे तांच्या निब दवरून पिस्तोल सगल्यांचेर झोकले. पयले सोजमोले कॉन्सेप्शनाचेर मारलेले तापोटा सगल्यांक दुखले. ते तापोट कोणाकूच दुखोंक ना सगल्यांनी आपलें चिंतलें. 23 तारीख जुलायाचे मडगांवां बोबाव जालो. कॉन्सेप्शन कांतार म्हणटाना स्टेजीर येवन मारलो. अशें आदी केन्ना घडोंक ना कोंकणीन हिस्ट्रीन जावंक ना. पालकाचेर येवन मारून पालकाचो दर्जो दिवं येयलो. लोक 100 रुपया मोडटा तियात्राक येवन बसता. तुमची केस्तांवां पडोवंक लोक तियात्राक ना रे येयलोलो. लोक तियात्राक आयलोलो तियात्र पडोवंक बसलोलो. तियात्र पडोवंक मेळोंक ना लोक रेसलिंग पडोवन गेलो. खरेंच एक 23 कितें म्हटलें तुवें तारीख जुलायाची 23 मार्च ज्या दिसाक भगत सिंगाचो दीस आनी होवूय 23 तारीख म्हणटच ती 23 तारखेर तियात्र पालकाचेर हो एक इतिहास घडलो. खरें म्हटल्यार हें घडोवंक फावो नाका आसलें. आनीक ह्या उद्देशी आमचे जे जायते ऑडियन्स जे तियात्राक हालीं येताले ते भोव थोडे पयस जायत गेले. आतां लोक कितें म्हणटा लोक म्हणटा जोरी तर हे भाशेन तियात्रांनी केस्तांवां जायत हे भाशेन तियात्रांनी अशेंच घडत रावत जाल्यार लोक आपूण तियात्राक येवचो ना. लोक म्हणटा आपलीं भुरगीं तियात्राक येवपाक भिता आतां हें जाल्या उपरांत.
होय खरेंच म्हाकाय जायत्या जाणांनी सांगलें की हें जें तियात्रान जालां ताचो परिणाम आमचेर जायतो जाल्लो आसा आमकां आमचे पांय सुकलो नात ह्या तियात्राक वचोंक तर वेलेन्सियो तूं फकत कांतारांच म्हणून रावलो काय केन्ना तरी तुवें भुमिकाय केल्या हांवें मिनी मारीच्या तियात्रान रोल केलोलो फाल्यां राव नाका बट त्या तियात्रा उपरांत म्हाका जायतीच लिफ्ट मेवली आनी लिफ्ट मेवली म्हणल्यार हो एंटनी दे आंबाजी ताणें म्हाका जायतोच प्रमोट केला आनी जायत्या डायरेक्टरांशी एंटनी दे आंबाजीच्या वरवीं म्हजी ओळख जाली कित्याक त्या टायमार म्हाका कोणूच वळख नासलो सो पयलो हांव एक्टींग कोत्तालो आनी एक्टींग त्या तियात्रान लिफ्ट मेवतकूच म्हाका जायते डायरेक्टर येवपाक लागले जायते जाणी तियात्रांनी घेयलो म्हाका सो क्लॅश पडटा म्हणून हांव एक्टींग करना नाल्यार म्हाका एक्टींग करपाची जायती उमेद आसा वेलेन्सियो तियात्रांनी भुमिका करप तितलीच गरजेची फकत कांतारां म्हणून जायना आमी जेन्ना गोंयकार आमकां मायभाशेचो मोग आसा कोंकणीचो मोग आसा आनीक आमी आमचें गोंय तर सांबाळटलो जाल्यार सगळे वाटेन आमी तितलेच अखंड आसपाची गरज आसा जी तुका उमेद आसा पूण तुका डिमांड जाल्या उपरांत थोडें भोव आमकां वेव्हारांत घालूंक मेळना हातूंत इल्लोय दुबाव ना तरी आसतना तुवें तुजो पयलोच आल्बम केन्ना काडलो 2 वर्सां जालीं हांवें म्हजो पयलोच आल्बम काडलोलो मोदी सरकाराचो बलात्कार म्हणून तर हाचेर तुजो रिस्पॉन्स लोकांचो रिस्पॉन्स पळय पयले स्लो गेल्यो सिडयो बट उपरांत बरीच सिडी म्हजी सेल जाली आनी पयशे जे हांवें मोडले ते रिकवर जाले हय तर हाचें जें कंपोजिशन आसा जी कांतारां कंपोज केलेली ती सगळीं कोणें जावं तुवें काय दुसऱ्या कडच्यान ते सिडींतलीं 8-9 कांतरां म्हजीं आसलेलीं आनी उरलेलीं कांतरां सिंगर लायक मार्कूस वाज मागीर आमचे अनिल ओल्गा रुमाल देस्त्रोसियो ती कांतरां तेंची कित्याक टायम नासलो तांकां कांतार बरोवन दिवपाक आनी ती शिकोवन मागीर येवन म्हणपाक सो तांकां हांवें सांगलें बेटर तुमी तुमचीं कांतरां येवन म्हणा आनी 14 कांतरां आसलीं तितून 7 कांतरां म्हजीं जाल्यार 7 तांचीं म्हणल्यार जाता होय बरें वायट ना कारण आयज जायते जाण दुसऱ्यांचीच कांतारां घेवन पासून कॅसेट काडटात तुवें स्वताची 7 कांतारां म्हटलीं काय ना ती खूब व्हडलीं तर ही जी कांतारां तुवें कंपोज केली आनी ही सीडी तुवें काडली वेव्हारांत घातली बाजारांत हाडली जो देस्पेस तुवें केला तो तुका रिकवर जालो अशें तूं म्हणटा देस्पेस कितलो जालो रे देस्पेस म्हणल्यार 1,70,000 जालो 1,70,000 स्टुडियो वय स्टुडियो मागीर कांतारां सिंगर वय पेमेंट वय 1,70,000 माय जालो आनी ते रिकवर जाले वय जाले पयले अशें घडलें लायक थोड्या मनशांनी सांगलें म्हजी सीडी घेयनाका म्हणून ताची सीडी तुमी घेतली जाल्यार तुमकां कांय फायदो जावचो ना आनी ताची सीडी घेतल्यार 150 रुपया आनी आपल्याची घेतल्यार 150 रुपया सो ती घेयनाका म्हणून थोडे सिंगर अशे हे भाशेन थोडे सिंगर उलयले सो लोकांनी तेंचें हें करूंक ना म्हणल्यार म्हज्यो सीड्यो गेल्यो ना म्हणटच तुका एक ल्हानूच आसतना एक एक्सपिरियन्स मेवलो की आमचेय मदले जो कुल्ल्यांचो बाजार आयज पासून जो आमच्या तियात्रिस्टां मदें चलता तो हांगासर कांतारांनी जावं सिडीनी तो आसा सगल्याक आसा त्या उपरांत तुवें दुसरी सीडी काडली आतां म्हजी सीडी आतां रिलीज जावपाची आहा 18 तारीख डिसेंबराची 18 तारीख आतां रिलीज जावपाची आहा म्हजी नवी सीडी पालकाची स्वता होय म्हणटच ही कार्यावळ पळयल्या उपरांत वेलेन्सियोची पालकाची स्वता ही कॅसेट तुमी घेवंक विसरूं नाकात जरूर तुमी एक कॅसेट घेवची तर खंयचें एक कांतार आमच्या ऑडियन्साक खंयचें देवान दिसांनी संवसार घडलो हें पळय आमी सोगोट जाणा आदावाची बोर काडून एवे कोयरे रोतली एवूय विसरोंक फावो ना आपले मायचें आयकोन मिला केली तेन्ना जेजूचो खंय वेळ पावोंक ना आरे नेणार मनशानो जेजू कसो जल्मलो जेजूची पळय माय नासताना आरे नेणार मनशानो जेजू कसो जल्मलो जेजूची पळय माय नासताना जशे पोरी पाकिस्तानाक टेररिस्ट आसता
पूण सगळेच पाकिस्तानी पळय बॉम्ब घालिना थोडेच बॉम्ब घालता पूण आख्या पाकिस्तानाचें नांव पिड्यार जाता एकल्याकूय सोडिना तेज भाशेन रोमन कॅथलीक पळय सायबिणीक मानता थोडे क्रिस्तांव आसा पळय ते सायबिणीक मादिना जेजूचे मांयक मादिना तिची कोत्तात फोकाणा कारण आमच्या क्रिस्तांव धर्माची बुन्याद सारकी ना. वेलेन्सियो आतां तुवें कितें म्हटलां की 18 तारखेर तुजी दुसरी हय 18 तारीख दुसरी सीडी रिलीज जाता म्हजी आनी 18 तारखेर पातकाचें फारीकपण ह्या तियात्रांत तूं कांतार म्हणटा. होय म्हणटा तो गोंयांक दुबय जाल्या उपरांत परत गोंयांत येता होय. आनीक गोंयांतूय रिलीज जाता आनी ह्या तियात्रांत तूं सुरवात ते शेवट मेरेन आसतलो हातूंत इल्लोय दुबाव ना. चल आमी मुखार या. हां वेलेन्सियो तियात्र पालकाचेर जेन्ना हें संगीत मुजग वाजोवंक लागता मुजग वाजोवंक लागलें तुजें कांतार येवच्या आदीं तूं जी एंट्री घेता ती तुजी एंट्री एक्सायटेड इंग्लिशीन म्हणटा हांव म्हणजे कितली उर्बेवरीत आसता. लायक म्हाका जरी तो तें कांतार बरें वयता लायक 2-3 शो जालेले तर आहा सो म्हाका खबर आसता हांव तें कांतार रिपीट येतलो म्हणून सो डावट नासतना तें कांतार रिपीट येतलो म्हणून हांव आनीक उमेदीन आनीक वयता सारकोच मुखार. तर ही उमेद तुजी पयले 2-3 तियात्र जाल्यार ताच्याच उद्देशीन तुका ही उमेद येता पूण कांतार सोंपल्या उपरांत जे आमचे मदले जे आमचे बाराबरचे जे तियात्रिस्ट आसात तांच्या कडल्यान तुका कितली तुस्त मेवल्या म्हणजे तांची तुजी वाखाणणी जाल्या. जरी तर कांतार बरें वचत जाल्यार सगळेच वाखाणटा आनी तातूंत दुबावूच ना. म्हणल्यार म्हाका कोणें आयज पासून चिड्डून धरूंक ट्राय करूंक ना म्हणल्यार लायक हांव म्हजे कशे भाशेन हांव मुखार गेला तेच भाशेन हांव मुखार गेला. वेलेन्सियो म्हाका उगडास आसा पॉलिटिशियन ह्या तियात्रांत आमी सांगातान आमकां एक सहयोग मेवलो आनीक आमी हो तियात्र सांगातान न्हेसले. ह्या तियात्राचेर कितें सांगचें आसा. हय तो तियात्र फोरें बरो आसलो आनी त्या तियात्रा वरवीं जायते लोक येयले आनी लोकान तो तियात्र पळयलो. तो तियात्र फोरें बरो आसलो म्हणल्यार ताणें कित्याक बंद केलो खबर ना. तुका दुओ दुयेर त्रियो जावं सोलोस कितें चड कितें आवडटा. सोलो म्हणपाक बरो दिसता. बरें दिसता. हय आनीक दुओ दुयेर त्रियो ओके म्हणल्यार बट सोलो हांव एकलो म्हणटा तेन्ना कम्फर्टेबल आसता. आतां जरी तर हांव कांतार म्हणटा आसतना कांतार विसरलो पासून जाल्यार हांव हुंयच्यान जाल्यार हुंयच्यान गोवन तें कांतार हाडटा आनी जरी तर त्रियो आनी दुओ तर म्हणटा म्हाका सारको अलर्ट रावचो पडटा. जरी तर हांव विसरत जाल्यार मागीर तो विसरतलो. हय पूण पॉलिटिशियन ह्या तियात्रांत तूं जायतीं हांगा दाखयतालो जायते त्रियो कॉर्तेर कॉमेडी त्रियो एक दुओ आनी एक सोलो केलोलो हांवें. हय म्हाका दिसता खंयच्या एका कांताराची चाळवळी जें तूं जाणा. आतां हांवें ज्या मनशान म्हाका वयर काडला तांचेर हांवें एक कांतार केलां आनी तें हांवें म्हजे नवे सीडी पालकाची स्वता हे सीडीन हांवें कांतार म्हटलां. हय म्हणटच आमच्या ऑडियन्सांक तूं रिलीज जावच्या आदींच म्हणून दाखयता. हय ओके चल. हांव वेलेन्सियो देकारान जालें तुमचो उपकार आठवयता आनी हे म्हजें ल्हानशेंच कांतार सीडी घेतल्याक भेटोयता. 5 वर्सां जालीं पालकार रावन वयर सोरोंक वाती पेटोयता. म्हज्या कांताराचो जेलो करून म्हाका वयर काडटेल्याक नेटोयता. म्हज्या कांताराचो जेलो करून म्हाका वयर काडटेल्याक नेटोयता. जेन्ना पयलोच हांव पालकार आयलो जायत्यांनी म्हजो सुमार केल्लो पूण देवान सांडूक ना म्हाका वयर काडला. एंटनी दे आंबाजीन म्हाका म्हणोक लागलो तूं बिये नाका. आयज पासून तो म्हज्या फाटल्यान रावला. उपरांत मिनीन मारी येवन म्हाका तियात्रान घातलो फाल्यां रावनाका. ताच्या तियात्राचेर हांव बरोच क्लीक जाला. हॉलान लोक मारताले ताडयो नोसायेन जायत्यांनी मारल्यो गाडयो म्हणटाले वो तातयांतलो आतांच भायर सरला. चल वेलेन्सियो आमी मुखार या. थोडो वेळ आमी लोकांकूय चिंतूंक दिवया म्हणजे जायते आमचे कलाकार पयले सुवातेर आपणाक वयर काडटल्याचो केन्नाच उगडास करिनात सदांच ताका विसरून वेतात. पूण आयज तूं सोबे माजर हांवें आयकलां थोडे आमच्या कांतरिस्टांच्या तोंडांतल्यान की जाणें तांकां आदार दिला तांचो ते सदांच उपकारी आनी ह्या उपकारान भरोन
ते आपल्या काळजाचे खोलायेकतान तांचे आयज मेरेन उपकार आठयतात आनी जो मनीस मेवता ताका सांगतात ह्या मनशाक लागून आयज हांव हांगासर पावलो. जे भाशेन खंयूय नोकरेक गेल्या उपरांत कोण तरी तुका एक मेवता जाका आमी म्हणटात गॉड फादर. जायते फावटी तो आमकां आदार दिता आनी ताचे उद्देशी आमकां ती सर्वीस फावो जाता. ताचो उगडास आमी मरोसर केन्नाच विसरिनात. पूण तेच भाशेन पालकाचेरूय जावंक जाय. पूण थोडे भोव ज्या मनशाक वयर काडटलेच तांचेच भोगाचेर फोंट मारता. आत्तां जो हेलिकॉप्टर गेला ह्या हेलिकॉप्टरांतल्यान तूं देंवला काय कितें? खरेंच ऑल्विन कुलासो आयच्या कार्यावळीन तुका येवकार. खरेंच म्हाका एक वेगळी तरेची खुशालकाय भोगता. पालकाचेर आमकां जायत्या मनशाची गरज आसा. हांवें आयकलां ते भाशेन विनोदी भुमिका करपाची कांतार म्हणपाची तुकाय संवय आसा. खरें म्हटल्यार हो वेलेन्सियोचो इश्ट आनी इश्ट सदांच दुसऱ्या इश्टाचें बरें उलयता. पूण स्वता आसा तें सांग वेलेन्सियोचे कसले गूण तुका चड आवडटात? वेलेन्सियो म्हळ्यार अशें करून आमी भाशेन सादो अशें करून तेका व्हड समाज अशें करून प्रावड दिसपण कांय ना तेका. पूण सादो आतां खंय बाबा उमेदी आसता आमी बारबो. आनी म्हाका तेजे बारा सदां एक कांतार म्हणपाक वीश हाडलोली. जावं जायत फावट म्हणटालो हांव तुजे बारबो केदो कांतार म्हणटलो. म्हाका मातशी उमेद आयज तुज्या कांतार म्हणून. मागीर तुजी तूं वयर जावपा ना म्हणून मुको म्हणपाक तुजे भाशेन. हांव तेका सदां म्हणटा तेगे कांतार मातशें वयर म्हणप. तूं वयर मुको जायना म्हणटा हांव म्हणपाक. मागीर सकयल म्हळ्यार कोणाय तियात्रांय आसा म्हणटा हांव तुजे बारबर अशें करून जायत फावट म्हणटा तेका तो म्हणपाक लागलो तूं भिनाका आपल्या सिडी येत म्हणपाक लागले. आनी आपल्या सिडी तूं आपल्या बारबर कांतार म्हणूंक लागलो. हांवें म्हळें बरें म्हळें मूट म्हणून सांगिल्लें. स्टुडियो गेलो तेन्ना म्हाका इतली भिरांत लागली. हांवें ताका सांगलें बाबा कांतार म्हणून जायना मुकोडे कित्याक स्टुडियो केन्नाय कांतार म्हणना. फर्स्ट टायम तेका सिडी म्हळें सांगलें हांव म्हणा सांगलें कांतार. तो मागीर घेवन भायर रावलो आनी मूड म्हणपाक लागलो मूड आयज तेणें फोर्स केलो म्हणून हांव तेगे सिडी कांतार म्हणून पावलो. हय कांताराचो उगडास आसा आसतलो तुका. हय म्हणशी एक दोन उतरां. ल्हान भुरग्याच्यो पयरे चुकी आमच्या कांतारांतल्यान दाखयता. एका इस्कॉलाची खंय एक टिचर भुरग्यांक पोयम शिकयता. थ्री होतो तीग जाणांनी म्हटलं. म्हणटच ऑल्विन हें कांतार म्हटल्या उपरांत तूं जायतो खुशाल जालो आसतलो. कारण वेलेन्सियो उदेशी स्टुडियोंत तुजें रेकॉर्डींग पयलें तुजें स्टुडियोंतल्यान भायर सरल्या उपरांत कॅसेटीचेर कांतार आनीक तें आनी थोड्या दिसांनी लोकांच्या कानार पडल्या उपरांत वाव कांतार म्हणपा टायमार म्हाका दिसलो म्हणून म्युजिकाय म्हाका आनी उमेद दिवपाक लागली. म्युजिकूय बरें तें कांतरा. हय तर आनी ताचे एक बरे गुण सांगशी. सदां अशें करून हॅपी गो लाकी आसता भुरगो. हय तेश करून कांय अशें करून येना तेका. हय म्हणटच सदांच खुशाल. सदां हॅपी. आनीक ज्या भाशेन तूं सांगता ते भाशेन ताका दुसऱ्यांक आदार दिवपाची संवय आसा. कित्याक म्हाका जायत फावट म्हणटा हांव कांतार म्हणून तुवें आपल्या फुडें आपूण शिकयता तुका कांतार म्हणपाक जायत हेल्प करता. हय आनीक तूं ह्या आदी तियात्रांनी न्हेसतालो. हय तुका उगडास आसा खंयच्या तियात्रांनी न्हेसला? हांव फस्ट ग्लोरिया येयल्लो गौरव तियात्रा. ना सॉरी मोलादीक गोंड तियात्रा पयलो तियात्र ग्लोरिया गेलो ते गेलो. मागीर कालाद आमचे लँड सिजन काडटो तेकाय नाचला. मागीर जॅक दे वास्को तेकाय तेगले 2 तियात्र केले. आतां सद्या आमकां परतून आतां सद्या पाश्कोवालाक. आनी तुजी आनी वेलेन्सीची बॅट खंय जाली? मुगे आनी वेलेन्सियो बॅट पाश्कोवाल जायची काली तियात्रां जाली. मिन्स हांव जायत अशें करून तियात्रां ते कांतार चोयतालो. जायत अशें करून भितर वचून जाप करता तेका वेलेन्सियो बाब केसा बरा अशें करून जाप करतालो. मिन केन्ना अशें करून तूं क्लोज जाल ना तेका. आतां सद्या हांव आयज बोडे तियात्रां थंय या म्युजीक बारबर तेका लागून आनी मातशें चड वळख जालें. ऑल्विन बाब तुका चड आनी चड देव बरें करूं तुज्या मोलादीक उतराक. वेलेन्सियो जायते जाणांची जायती वेगवेगळी तयारी आसता. जे भाशेन तुवें थोड्या आदीं तयारी केली आनी तुजी दुसरी सिडी तयार करूंक चालीक लायली आनी ती 18 तारखेर रिलीज जाता. म्हणटच तुवें केन्ना तरी चिंतलां की तुवूय एक तियात्र बरयतलो पालकाचेर हाडटलो लोकांक दाखयतलो लोकांक कितें तरी वेगळें दितलो? ओय आतां एक्चुली सांगचें म्हटल्यार म्हाका जायती उमेद आसा तियात्र बरोवपाक. घोडी म्हाका बरो सपोर्ट मेळत जाल्यार केन्नाय तियात्रूय बरयतलो. तर सपोर्ट मेळत जाल्यार दुबाव ना. सपोर्ट जाय तो आसताच. पूण तुजी येवजण कितें आसा की हो तियात्र कसो आसचो कितें आसचो? कारण तुजें विजन म्हणजे तुजी वायड नदर तुजी पयस नदर आसप गरजेची. कसो तूं वावर करतलो पालकाचेर वेगळें कितें तरी दाखयतलो हें तुवें कितें तरी चिंतलां काय जस्ट मनांत हाडूंक जाय म्हूण हाडलां? ना एक्चुली हांवें आजुनूय हें करूंक ना. हांव तियात्र बरयतलो म्हणल्यार म्हाका जायती उमेद आसा तियात्र बरोवपाची.
आनी दाखोवपाचें आनी म्हाकाय जाय म्हजे शो जालेले कित्याक आयज काल थोड्या डायरेक्टर चड शो जायना कित्याक लोकांक फकत उमके डायरेक्टर जाय आतां सपोज आतां नव्या डायरेक्टराचो शो बरो बसून आसत जाल्यार तो शो चलना कित्याक कित्याक लोक मानून घेयना तांकां तर तूं आयच्या आमचे जे ऑडियन्स ही कार्यावळ पळयतात जावं तियात्र पळयणारे जे आमचे ऑडियन्स आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की जरी तो नवे डायरेक्टर येता तेंचेय तियात्र तांणी पळोवचे आनी तांकांय बरो रिस्पॉन्स मेळटा तांकांय एक उमेद अशी जाता बाबा आपूण आनी एक तियात्र बरयतलो वा आनी कितें तरी बरें आपूण लोकांक दाखयतलो म्हणून पूण सांगचें म्हणल्यार नव्या भुरगे तियात्र जायते बरे आसता इवन तो तियात्र पॉलिटिशन बरें बरो तियात्र तो म्हणल्यार आतां चोय तूं कितें जालां पळय तो होय वेलेन्सियो जायते तियात्र बाजारांत येतात जायते तियात्र वेतात पूण लोकांक तीन तीन सणां जाय आसतात होय हातूंत इल्लो दुबाव ना पूण ताच्या मुखार वचोन पेलतडी वचोन लोकांक कितलेंय तरी बरें दिलें जाल्यार तें लोकांक मानवना हेंवूय हांव मानून घेतां पूण आयचे जे तरणाटे आसात ते कितलो देस्पेस कोत्ता आसतले हो तियात्र मुखार हाडूंक उणेच उणें 2.5 ते 3 लाख देस्पेस कोत्ता कित्याक हॉलांक पयशे जाय मागीर एड मारपाक पयशे जाय जायतो देस्पेस जाता तांकां उणेच 2 ते 3 लाख जायच एक 4-5 स्टेजी कोतो जाल्यार म्हणटच तुकाय आदार मेळत जाल्यार 2-3 लाख वय तूंय मुखार वेतलो वय 100%. होय पूण हांव कितें म्हणटा की जे गूण आसात हांगा ते वेव्हारांत घालपाची गरज आसा जरी तर तुका दिसता की तूं एक बरो तियात्र बरयतलो तूं कित्याक सुरू करिना तूं तुजो तियात्र बरय कोण तरी तुका प्रोड्युसर मेळो येता जाचे उद्देशीन तुजो तियात्र मुखार वचूं येता आयज तुवें पयलेंच पावल मारलें 7 कातरां तुवें बरयलीं 7 दुसऱ्यांची घेतली तुवें सीडी तयार केली ऑडियो सीडी तयार केली लोकां मुखार हाडली थोडो वेळ तुका मातसो फाटल्यान रावचो पडलो पूण एक पावट तूं मुखार गेल्या उपरांत फाटीं सरोंक ना उपरांत आयज तुवें दुसरो प्रोजेक्ट तयार केलो आनी हो लोकां मुखार हाडलो आनी आतां तो वेव्हारांत आसा म्हणटच तोय मुखार वेतलो एक धाडस केल्या बगर तोडीक पावनात तर हीच गरज आसा वेलेन्सियो तुवें खरेंच तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिला जायतें बरें तुवें लोकां मुखार मांडपाचो प्रयत्न केलो तर आयची तरणाटी पिढी तुजे बरोबर नाचताले आयचे जायते कलाकार मुखार गेल्यात थोडे मातशे फाटल्यान आसात आनीक थोडी नवी पिळगी तयार जाता तांकां तुजो संदेश कितें जरी तर तांकां दिसलें बाबा आपल्याक लोक मानून घेयना तांणी फाटीं रावप उपकारना तांणी मुखार वचत रावपा जाय कित्याक एक ना एक दीस लोक मानून घेतलोच आनी घेवचें पडटा जरी तर आतां आमचे आदले तियात्रीस तर मरोन गेले जाल्यार फाल्यां ते तियात्रीस तांकां मेळपाचें ना सो तेच भुरगे जे आतां तयार जाता तेच भुरग्यांक मुखार फ्युचर आसा म्हणटच फुडलो आदार फुडलो तियात्र पालक तांणी सांबाळपाचो तांच्या भुजाचेर घेवपाची गरज आसा म्हणटच ताणें आपलो वावर करीत रावचो जणे करून ते मुखार वचत रावतले वेलेन्सियो ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच आनी कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान आनी म्हजे वतीन तुमकां काळजांतान आनी काळजाचे खोलायेकतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या ह्या नवे सिडीक ऑडियो सिडीक ताचें नांव तुवें सांगूंक ना पालकाची स्वता हाका व्हड आनी व्हड यश येता आनीक आयची ही माणकामोदया कार्यावळ हांगाच सोंपयता आसतना आनीक एक विनंती की आनीक एक कांतार म्हणून ही कार्यावळ तुवें सोंपोवंक आयज एक खबर तुमकां सांगता कोरें गोळलेली फोटी मारी नाकास दोळ्यांनी पडिलेली एक पोयती आवय दुकानी ती रोडटाली वचोन हांवें विचार केलो अशें म्हाका सांगोंक लागली पूत पळय म्हजो म्हाका रेस्पेद दिना वायट उतरांनी म्हाका पाचात्ता म्हणटा आपलो फुडार तुवें केला पिड्यार अशें लोकांक सांगता आपल्या भुरग्यांक पासून म्हजेशी उलोवंक दिना उलोयल्यार पळयात त्या भुरग्यांक मारता हें सगलें आपल्याशी सोसूंक जायना म्हणून बाबडी नशिबाक शिंटा